गोयच्या सुमार 5,000 भुरग्यांक मिड डे मील पुरवण आता गोंया भायल्या संघटना कडच्यान मंगळारा 5 बिडरांनी प्रक्रियेत वांटो घेतलो। गोयचो एक बिडर आशिल्लो ताणें हे प्रक्रियेत वांटो घेतलो ना। NGO आनी CSSO कडच्यान शिक्षण खात्यान इत्सा प्रस्ताव मागिल्ले। स्क्रुटिनी आनी हेर प्रक्रिया करून सप्तकभरात सरकार निर्णय घेतले। बिडरात स्त्री शक्ती, घनश्याम सेवा समिती, बेंगलोरचे अक्षय पात्र फाउंडेशन, नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्युरमेंट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय भंडार हे 5 बिडर। 5 जाणांनी बीड केला। तातूंत स्त्री शक्ती, घनश्याम सेवा समिती, अक्षय पात्र फाउंडेशन बेंगलोर, नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्युरमेंट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय भंडार असे 5 जाणांचे हे आसा बिड्स आसा। 5 जाणांनी एप्लाय केला। तातूंचे आज 2 जाण आयिल्ले, 2 फॉर्म्स आयिल्ले। एक स्त्री शक्ती हे दिल्लीचे ऑर्गनायझेशन आणि अक्षय पात्र फाउंडेशन बेंगलोर, दोगांनी प्रेजेंटेशन दिलां आणि ते आतां डावनलोड बी करून आमी सगळ्यो तांचे डॉक्युमेंट्स कितें आसा ते स्क्रुटिनी करतले आणि कोण क्वॉलिफाय जाता ताचे डिसिजनाक गव्हर्मेंटाक आमी एप्रोच करतले। सरकार 1,63,000 भुरग्यांक मिड डे मील दिता। मेन बिडर 5 भुरग्यांक मील दितलो। बाकीच्या भुरग्यांक बायला आब मजत गट मिड डे मील दितले। कितल्या भुरग्यांक मिड डे मील? 5 जाण, 5,000 भुरगे। 5,000 खंयच्या एरियेंतले ते अजून पर्यंत काय फायनलायज जावना, पूण मदीं जेन्ना थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी आपल्याक शक्य ना म्हणून सांगलें की आमी बंद करतलीं, आमकां खरेंच परवडना, तेन्ना आमी हाजेर विचार केल्लो 5,000 भुरग्यांक मिड डे मील कसो दिवपाचो। एक तर ड्राय कितें तरी घेवपाचें, नाजाल्यार NGO खंय तरी रोपीन करपाचें। आनी त्या भायर आमकां PAB प्रोग्राम एडवायजरी बोर्ड मिनिस्ट्रीचो, सेंट्रल मिनिस्ट्रीचो, तांणी आमकां सजेस्ट केला की तुमी एक्सप्लोर करा पॉसिबिलिटी नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशनाक इनवॉल्व करपाचें। आनी आतां बाकीचे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बाकी जाग्यार घालता ते चालूच उरतले? चालूच उरतले, ते चालूच उरतले। टोटल कितली भुरगीं सर? टोटल आमी 1,63,000 भुरग्यांक मिड डे मील सप्लाय करता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि साहिल मांद्रेकार।